फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आनी मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्तांच्या एकठारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातेन दोबाच्यान जाहीर परगोटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावां बेबली मास्कारेनस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. इजदोर मास्कारेनस जोड्डा. दिनवासनेचे मीस सोकोरो फेर्नांदीस आनी ताची फामील बांबोली. गॉडविन आनी मोनिका हांकां मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन देवान भुरग्याचे देणें दिलें म्हूण दिनवासता मॅक्सन आनी सेल्सी आगासाई. बरी भलायकी मागता पेपेचुआ जोकिना सांता क्रूज. एलिस्टन आग्नेलो सिल्वेरा जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आंतोनियो लिबर्टी सिल्वेरा. लग्ना दिसा देवाचे बेसा मागता जेलिन आनी वेलेन्सी डिक्रूज चांदोर. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कॉन्सेसांव कोस्ता पंचवाडी. फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्रँक फेर्नांदीस सांता क्रूज. स्कायला आनी वेंचेस्ली रिबेलो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सातोरिनो आनी वेन्ना वारका. रॉस्टन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जॉनिता फेर्नांदीस वेली. फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता आंतोनियो फेर्नांदीस कलांगूट. दिनवासनेचे मीस जोएल आनी वेलोनिया पोंबुर्पा. दिनवासनेचे मीस वेली आनी अंजेला कलांगूट. बरी भलायकी मागता जॉन आनी वायलट न्यूरा. दिनवासनेचे मीस रुबन आनी फ्लॉसी ग्रेशियस आगासाई. एलेस्टर पेरीस बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता फेलिसिदाद पेरीस कांदोली. सगळीं आमी उबी रावया. मुखार उबो रावच्या आमचे मोदया फावो कोना फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतोर कानार पोरो साल्याची गोडू चुरो. कशा आमकां जिवी ग्रोच्यात आयसीव आमचो उलोयतलो. कशा आमकां जिवी ग्रोच्यात आयसीव आमचो उलोयतलो. ताच्या जेवणात घेवच्यात वाटो कोणी आमकां मालो उलो. आपल्या भुरग्याक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वाटा उडो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक मानिवंत आग्नेलाचे 90वी पुण्यतिथीच्या दिसाचे समारंभीक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगातान देवाचे उतराचे नियाळ केला आनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख आमचे जिणेक लागू करूंक घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक मानिवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगाताक चलुया. देवाच्या भुरग्यांची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे सांगाता आमी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशे परीन चलूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. जेजू जो वाट, सोत आनी जिवीत. आमी सर्गीच्या राजाचे वाटेर चलतना आमचो सांगाती ह्या आयज आमी नियाळुया. मानिवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली सर्गेची राजाची वाट जेजू आनी एकामेकाक बागाक घेवन आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसांत बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान परगट केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. बाबा भयणानो, आमी काथोलिक मनशां आनी आमच्या काथोलिक धर्मान भाग्यवंतांक, मान्यवंतांक, भक्तिवंतांक, देवाच्या चाकरांक व्हड जागो आहा. कित्याक आमचे भशेन मनीस जावनूय जेजूचेर नदर मारून जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून जेजून केलें तशें तांणी केलें. आयज आमी हांगा पादाग्नेला पसत देवाक दिनवासूंक आयल्या. कित्याक तो जावन आसा आमकां एक नमुणो. देवान सगल्यांक आमकां पवित्र भाग्यवंत जावंक उलो केला आनी ह्या पवित्रपणाचे वाटेर चलूंक जायतीं मनशां म्हाका आनी तुका देख जावं येता. एक म्हळ्यार आमचो मान्यवंत पादाग्नेल. तर ह्या मिसान देवाक ह्या भाग्यवंत मनशा पसत दिनवासुया. ताका पळोवन जेजूच्या पावलांनी चलूंक उत्तेजन घेवया आनी हें करूंक कृपा आनी बोण मागुया. आनी जायते पावटी जो उलो देवान म्हाका आनी तुका केला भाग्यवंत जावपाचो, पवित्रपणान जियोवपाचो, ह्या उल्याचेर घोडे हांवें बेसार माय केल्या, बेरे कान दिल्यात. तर ह्या वेळार ohल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योत सदांच सांगवार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumbiaka gutgur, sumbiaka gutgur, Krista gutgur, Krista gutgur, Sumbiaka gutgur, sumbiaka gutgur, gutgur.
मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सत्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवासाव तुझ्या तोर वैभव असोत आमी तुका वखाणटाव सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची शेली तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. भूमोगाल बापा कोश्टा अडचणीक सांपडलेल्या तुझ्या चाकरांची मागणी तू सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोषान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. इजेस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजी पोजीक बुजवून दियात तिका बुजवून दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें. सगळे तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आर्दोटा. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगलीं फालकीं बरोवन येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी. सगलीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता परगट कर. आनी हांवें परतिपाल केलो. कितें परगट करूं? आख्खें मनशाकूळ म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास ताचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता फूल बावता पूण देवाचें उतर सदांच तोंकता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताच्या तेंगशेक चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिराती विणे बोर मार. जुदाच्या नगरांक सांग हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगळे आपल्या हातान करता जोयताचें इनाम. ताचे बरोबर येता ताच्या जोयताची सगळीं चिन्नी. ताचे फुड्यान वेतात मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिनांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडटल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. हो पळय तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. आनी एकदां म्हणुया हो पळय तुमचो देव.
बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वे वयर देवाक सोन गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनाक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळोयात, ताची कोतीक विजमिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतल्यान बें दवरचें. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनून बगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकूं दी ताचो गुणगुण. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाल जमीन, बुरकुटूं आनून बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं कुशाल बरीत. मनसुबी प्रितुमेची, सगळी नीट संवसाराची. परजांची कोचाक जोडटी, परमेश्वर होबळे येता. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. देखून तुमची मनां सारकी मेकळीक करून आयती रावात. जेजू आनी क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवोचें देणें तुमकां मेळटलें, ताचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. देवाचीं खालतीं पाळोक भुरगीं जायात. आनी तुमी सोत वळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंदवण्या पोरमणें चलताल्यात, तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळें तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको वो तमको म्हूण पळय नासतना जोण एकल्याच्या कोरन्या पोरमणें जोण एकल्याची नीत करता ताका हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको वो तमको पळय नासतना जोण एकल्याची कोरन्या पोरमणें नीत करता ताका तुमी बापा म्हूण उलो मारतात. म्हूण ह्या परदेसांत जियेतना ताची खरी भोक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या तुमच्या चाल घेतली, ते चालींतलें देवान तुमकां सोडयल्यात. न्हय कसलीच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगरा वरवीं, पूण निश्कोलोक आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. हाचो उगडास दवरात. संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उदेशी तुमी आतां देवाचेर बावाट दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमेन उबारलो. देखून तुमी देवाचेर बावाट आनी बोरवांचो दवरूंक पावल्यात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sobre espora, 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 soy sobre espora.
मागचे उतर आयकोता आनी ताची खुशी पाळटा Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमियान शिसां भितरले दोग जाण जेरुसल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एम्माऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका वळखोना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर तांणी म्हणलें नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोर्नाचें फोर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार किडायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली देखून आमच्या बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोइजसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी पोरातून मागलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपोताले न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी हांणी सांगलें सोमी खरोच पुरो जिवंत जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखलो तें सांगलें
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या इश्टानो मान्यवंत पाद आग्नेला पसत देवाक दिनवासूंक आमी हांगा आयल्या भाग्यवंत मान्यवंत पाद आग्नेल कित्याक ताका आमी मान दिता काय कारण एकूच आमचो सोमी जेजू क्रिस्त हा आनी सोवी जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिवितान घेवन ताच्या शिकोवण्यांनी आपली पावलां घालून तो चल्लो आनी इतलेंच न्हू दुसऱ्यांकूय अशें करूंक ताणें आदार दिलो ताका लागून आयचो आमचो विशय ओय दुबाविरेत पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर घालूंक आपयताच पूण त्या भायर म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्ताच्या दर एका पाटलावदारात उगडास कोत्ता आमचे मूळ आपोवणे आनी ते म्हळ्यार भाग्यवंत जावपाचें पवित्र जावपाचें पाद आग्नेल आमकां आदार दिता जेजूच्या पावलांनी तो चल्लो तहो आमी ताची देख घेवन दुसऱ्यांक सांगाता घेवन पवित्रपणाच्या वाटेर चलू आतां जायते पावटी हांव आनी तूं म्हणटा ते भाग्यवंत हांव पातकी पूण जरी तर आमी लेवी शास्त्राचें पुस्तक उखडलें उलो मारलेलो हा 11व्या आवेस्वरान तुमचो देव पवित्र तेच भाशेन तुमी पवित्र जावंक जाय आनी हीच उतरां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रू आपले पयले चिटीन आमकां उगडास कोत्ता तर आतांच्या काळार भाग्यवंत जावप पवित्र जावप कोहें जावं येता काय सांता भोक्ताची देख हाच पाद आग्नेलाचें जिवीत आमी वाचलांच पूण एक धाकटी खबर सांगता जो घोडे एक खबरेंतल्यान म्हाका आनी तुकाय बोरवासो मेळत पवित्र म्हज्यान आनी तुज्यानूय भाग्यवंत म्हज्यान आनी तुज्यानूय जावं येता म्हूण हांव एक फामिली कोकोता व्हडली गिरेस्त फामील न्हू व्हडली हिस्पा भायर इंटलॅक्च्युअल शिकलेली फामील न्हू क्रिस्तांव फामील जेजूचेर पातयेतेली फामील पूण दर आयतारा दिसा ही फामील एक वोस्त कोत्ता पहली वोस्त काय सकाळी फुडें मिसान जे वांटो घेतल्या उपरांत सांजेच्या आदेसा ती मेळटात आनी सांजेच्या आदेसा मेळ्ळ्या उपरांत मागड्यान थोडो वेळ सारल्या उपरांत ती अहें म्हणटात आयज देवाचें उतर आयज पाद्रीन सांगलोलो सेरमांव आमच्या जिवितान ही वोस्त करूंक आमकां आपयता देखीक बोगसणें दिवंक आपयता हे सुमानभर तो हें करूंक आमी प्रयत्न करुया आनी हे सुमानभर जरी तर कोणाक बोगसूंक जाय जरी तर घेतलेले सेवा करूंक जाय जरी तर घेतलेले ल्हानविकायेंत जिवंक जाय आख्खे सुमानभर आपल्या जिवितान होरेच ते जिवंक प्रयत्न करतात आनी सोनवार आयलो म्हणटकूच दुसरे दिसा मिसाक वेचे आदीं ती मोलावणी कोत्तात केल्ले हांवें करूंक प्रयत्न केलोलो हांवें जरी तर केल्लें देवाक दिनवासतात कित्याक देवाच्या आदारान हें घडोवन आयलां आनी जरी तर करूंक ना ती मागतात देवाची कृपा बोगसोण्यांतल्यान फाल्यां तो हें करूंक चालू दवरूंक इश्टानो एका म्हणटात आमचें क्रिस्तांवपण जियोप एका म्हणटा आमी भाग्यवंतपणाचे वाटेर आमची पावलां मारूंक व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक घोडे म्हाका आनी तुका देवान आपोवंक ना पूण आमचें क्रिस्तांवपण उमेदीन रुचीन जिवितान वेव्हारान घालून जियोवंक आपयल्या आतां जरी तर हांवें तुमकां विचारलें आमचो कातोलीक धर्म कित्याचेर दवरलेलो आहा सगलीं ओ जायतीं जाणां तुमी म्हाका जाप दितेली आसली दोन बुनयादीचेर देवाक आमच्या जिवितान सुवात आनी भावा भयणीचो हुस्को आनी जो मनीस आपल्या जिवितान ह्यो दोन वस्तू करूंक प्रयत्न करता म्हज्यान म्हणूं येता तो आपलें क्रिस्तांवपण खरेपणी जियेता आनी आयज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक जायतीं म्हजी क्रिस्तांव भावा भयणां तुमचेच मदली कितलीं जाणां आसतलीं प्रयत्न करतात
जेजू म्हजो सोडवणदार, जेजून हें शिकयलां, जेजून तें करूंक उलो केला, ताच्या पावलांनी हांव पावलां मारूंक प्रयत्न करतलो. आनी पाद आग्नेला भशेन भाग्यवंत मनशांचें जिवीत तांकां हें करूंक आदार दिता. पूण कोण कोण आमी न्हू आमच्या क्रिस्तांवपणाची गाडी न्यूट्रलान घातल्या आनी देंवतेर सोडल्या. वयता ती, चलता, उमेद ना, रूच ना, आमचें क्रिस्तांवपण खरेंच जेजून कितें सांगलां तें जिवितान वेव्हारांक घालूंक प्रयत्न ना. तेका लागून आयची वाचपां पवित्र जावंक, भाग्यवंत जावंक आमकां आदाराची जाता. आयचे पयलें वाचप इजाइयास प्रवादाच्या दुसऱ्या भागांतलें वाचप. मनान दवरूंक जाय आमी की जेन्ना हें वाचप बरयलेलें, बुजवणीची उतरां दितेलें वाचप बरयलेलें, इस्रायल पोरजा बाबिलोनियाच्या निर्वाशीपणांत आसली. तांकां गमून येयलेलें आपल्या पातकाक लागून ही ख्यास्त आमकां फावो जाल्या. आनी ती समजताली देव आमकां विसरला. कित्याक थिंगा तांच्यो परबो ना, तांचें मंदीर ना, तांच्या देवाक भोजन करूंक सोंपेपणां मेळना, राजा ना, जमीन ना, आनीक चाकरां कोही थिंगा आहात. आनी ह्या तांच्या दुखाच्या कोणान इजाइयास प्रवादी ही बुजवणीची उतरां घेवन येता आनी सांगता तांकां टायम येयलो मारोग तयार करपाचो. आनी हो मारोग तयार जातलोच. आनी जेरुसलेतावन सियोनातावन, सियोन जावन हा आनी एक नांव जेरुसल्याचें, थंय तावन तुमी देवाक पोत्तून परगोडटलीं. इश्टानो, थोड्या तेंपान आदवेंताचो काळ सुरू जातलो. पोत्तून जुआंव बातिस्ताक लागू कहे हे वाचप आमी परतून नियाळटल्या. पूण म्हज्यान आयज म्हणूं येता की मान्यवंत पाद आग्नेलान ओहली बुजवणीची उतरां जायत्या जाणांक दिली. किरीत भशेन एकट्या मनशाक जाका दिसताली देवा मुखार हांव गौन केस, म्हज्या पातकांक बोगसण येना, जो कोण पातकाच्या वोज्याकार चेपून वेतालो, जो आपल्या व्होंडावण्याकाल आड झगडटालो पूण जाय नासलें ताचे लागीं पोत्तून पोत्तून पडटालो, जायत्या जाणांचो ओतमीक गुरू जावन जायत्या जाणांक खुमसो तरींतल्यान तांणी ही बुजवणीची उतरां दिली आनी तांच्या दुखाच्या कोणांतल्यान किरीत भशेन ओतमीक कोणांतल्यान भायर काडूंक प्रयत्न केलो. आयचें दुसरें वाचप एक गवळीक चिटींतलें वाचप, भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटींतलें वाचप. आनी ही चीट पोत्तून उगडास कोत्ता आमकां जे लेवी शास्त्राच्या 11व्या आवेस्वरान मेवता. तुमचो देव पवित्र, ताका लागून तुमी पवित्र जावंक जाय. मागीर उगडास कोत्ता कित्याक मेला जेजू खुर्सार, आमच्या पातकांतलीं आमकां सोडोवंक. ओहें तर पातोक कांय न्हू जालेले भशेन साप सुबे कोत्तलोय, तुज्या ताळण्या आड वोंडवण्या आड झुजून आसतना पातकांत पडटलोय. इश्टानो, एक वोस भाग्यवंतपणाचे वाटेवेली आमकां कुशीन काडटा, पातोक. जरी तर हांव आनी तूं न्हू जो खुरीस आमी घालून भोंवता, जो खुरीस आमी आमच्या हाताचेर खांतोयला, जो वेगवेगळे भशेन म्हज्या नोदरे मुखार आहा, ताचेर जेजू म्हज्या पातका खातीर खुरसार मेलोलो म्हूण हाचेर नियाळ केलोलो. गोडे जायत पातोक म्हज्या जिवितांतले पयस वेतले आसले आनी हांव आनी तूं अदीक भाग्यवंत जातलो आसलो. पादाक नेल सेरमांव सांगतालो तेन्ना हे पोत्तून उगडास कोत्तालो. भाग्यवंत जावपाचें आपोवणें, पातका आड झुजपाचें आपोवणें, जेजू क्रिस्ताच्या खुर्सार केलेल्या येद्या व्हडल्या बलिदानाचेर नियाळ. इश्टानो, हाचे वरवीं जायत्या जाणांची काळजां तांणी उलपायली आनी तांकांय भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार हाडले. आयचे शुभ वर्तमान दोग जाण शीस जेजूचे काबार जाले दिसले, तांकां डिसअपॉयंट जाल्यात, निराशी जाल्यात. जेरुसलेम जंय जेजून सांगलेले राव म्हूण थिंगा सोडून वेतात,
एमाउसाचे वाटेक हा आनी कांय न्हू जालेले भाशेन कांय ना तांच्या जिवितान ओहें चिंतून आमी इतलो जेजूचो पाटलाव केलोलो आमी रावताले कितें जातलें म्हूण आतां काबार जाले सगले ओहें चिंतून ते एमाउसाचे वाटेक वेताले जेरुजालेतावन आनी चकचकीत लोकलोकीत मोहिमेन बोल्लोलो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां दिश्टी पडटा वय तांच्या दोळ्याचेर साव येयलेली कोहली घोडे इल्या अनबावार्थाची घोडे इल्या दुबावाची घोडे इल्या बिरातेची चड निराशेपणाची डिसअपॉयंटमेंटाची आनी जेजू जेन्ना शास्त्रां तांकां समजायता तरी जेजू ओळखूंक पावना पूण जेन्ना जेजू उंडो मोडटा जेन्ना ताणें त्या 5,000 वयर लोकांची भूक मागता आसतना तेच भाशेन मोडलोलो तेन्ना ते जेजूक वळखतात आनी जेजू तांचे मदलो नाच जातात पूण भिरांतीन निराशीपणान बेजार जावन काबार जालेले म्हूण सगळे समजून एम्माउसाक गेलेले शीत रातच्या राती तेन्ना मोटरां नाहली स्ट्रीट लायटी नाहल्यो चलोन चलोन सांज जाली लोक भितर सोदतालो घरान भायर सरो नाहलो रातच्या राती पोत्तून जेरुजाल्याक येता खुशालकायेन बरोवन हे जे कितें आपल्याक अनुभव जाला ते दुसऱ्यांक कोडीत करूंक जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण कोडीत करूंक शास्त्रांची समजणी आनी उंड्याची मोडणी मिसाचे बेटेन आल्ताराचेर जाता इश्टानो आनी पाद आग्नेलान व्हडे व्हडे भोक्ती पडी आपूण ह्या संवसारांत आसोसोर पाद्री जाल्लो ते मेरेन ह्या आल्ताराचेर भागिवंत पडी भोक्ती पडी ही मिसाची बेट सोबरोबली शास्त्रां वांटली लोकांक आनी उंड्याची मोडणी करून क्रिस्ताची कूड वांटली लोकांक आयज ह्या मान्यवंत पाद आग्नेला पासत देवाक दिनवासता आसतना थोड्यो वस्तू आमच्या जिविताक घेवन या भाग्यवंतपणाचे वाटेर घोडे जियोंक आमकां फायद्याच्यो जाय पयले म्हणटा ते उतर पळयात क्रिस्तांव क्रिस्टियन हांव जरी तर क्रिस्त काडलो कितें उत्ता हांव उत्ता आनी जो मनीस क्रिस्तांव मनीस जेजू कुशीन धरून आपलें क्रिस्तांवपण जियोंक सोदता न्हू तो हांवपणान प्रायड गोरवान ओदीक ओदीक भरता इंग्लीश भाशेन पळोवया क्रिस्टियन क्रायस्ट कार्ड कितें उत्ता IAN म्हळ्यार कितें म्हज्या क्रिस्तांवपणान आय एम नथींग क्रिस्ताक काडून म्हजें क्रिस्तांवपण जियोंक म्हज्यान जायना पळयात इश्टानो आमी जेजूक न्हू एक इश्ट कहो घेवंक जाय जाचे लागीं हांव उलयतां म्हज्यो खुशालकायेच्यो घडयो जाचे लागीं वांटा हांव म्हज्या दुखीच्यो कोतीच्यो वस्तू आनी जेन्ना जेजूक हांव इश्ट कहो घेतलो हो संबंद म्हजो ताचे लागीं अदीक आनी अदीक घट जातलो आनी जरी तर जेजूक हांव ही स्वाद दिना न्हू भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटालो ते भाशेन आमची काळजां तुजे पासत केल्यांत सोम्या तांकां तार ना तुज्यांत रिगल्या शिवाय आनी जेजूक जरी तर आमी ती स्वाद दिना वॅक्यूम जाता एक आनी मागीर हांव बोत्तां ती स्वाद कोण दुडवांनी बोत्ता कोण व्हडल्या मानाच्या जाग्यार बोत्ता कोण आनी कोण मनशाक ती स्वाद दिता ह्यो वस्तू ही मनशांक गरजेची न्हू एकदम गरजेची पूण देवाची स्वाद तांकां मागीर देव जालें तें आमच्या जिवितांत देवाची स्वाद आमच्या जिवितांत देवाक दिवया देव पवित्र जेजूच्या पावलांनी जियोंक मान्यवंत पाद आग्नेला भाशेन प्रयत्न करुया क्रिस्ताक कुशीन काडून आमी क्रिस्तांवपण जियोंक जायना इश्टानो आनी जरी तर हांव म्हजें क्रिस्तांवपण जियेना भाग्यवंत जातलो कहो देवान म्हाका उलो मारला तो जियेतलो कहो दुसरे सुवातेर पळयात उस्क्यान बोल्लेली मनशां जावया उस्क्यान आनी किरीत भाशेन जे कोण आपल्या आत्म्यांच्या निसणटणांक पावता ह्या मनशांच्या उस्क्यान बोल्लेले जावया कित्याक पळयात एक दीस न्हू एक वस्तोरी म्हाका म्हणटाली जायते त्रास आडकोळी दुयेंस आपल्या जिवितांत ती भोगताली ती एक दीस म्हाका म्हणटाली फादर हे म्हजे सगळे कोश्ट हे म्हजे त्रास हे म्हजे दुयेंस हांव भेटयता
जे कोण मुनीस देवाक सोडून गेल्यात, पातकान भरमेवन जियेतात तांची पोत्तोडी जाल्या पुरो म्हूण, ते कोवीड तेर जाल्या पुरो म्हूण, ओय गरज हा इश्टानो. आमी पुरगोतोरीन आसलेल्या आत्म्या पासत मागता, व्हेरी गूड, पूण ह्या संवसारांत जायतीं मनशां आहा तांचे पासत मागुया, त्याग करुया. तुका जोरी तर ती रेस्पेद दिता, सांग तांकां देवाची खबर केन्नाय, उलय तांचे लागीं भाग्यवंताचें जिवीत केन्नाय, जा तांच्या जिवितान पाद आग्नेल जालो ते भाशेन जायत्या पातकांत जियेतेल्या मनशांक देख आनी हाड तांकां जेजू सोरशी. उस्क्यान बोल्लेनी तुमी म्हूण हांव जाणाच, कित्याक कुडीच्या फायद्याच्यो जायत्यो वस्तू तुमी दुसऱ्यांक कोत्तात, पूण ही भाशेन जायात आत्म्याच्या निसणटणांक जो पावता ताच्या आदाराक आमी पावोंक जाय इश्टानो. नाजाल्यार देव म्हाका म्हणटालो, तो तुजे सायडीक आसलो, तो पळय इफेर्नान लासता, तुवें ताचे पासत कितें केलें? तुका चान्स आसलो, तुका तो आयकतालो, तुका तो रेस्पेद दितालो, तुवें ताका सांगूंक नाका आसली देवाची खबर? आमकां न्हू जायत्या जाणांनी कॉम्प्लिमेंट दिले आसतले, वाखाणले आसतले, म्हणलां आसतलें आमकां, आवय येत्या म्हज्या भावान म्हाका फातोड्डा स्टेडियमाचेर घेमी गेलो, येते म्हजे भयणीन म्हाका पळय बाजारान येलो, आनी कोणें म्हाका दिरयां केलो, आनी कोणें म्हाका आनी खूंय येलो. कोणें तरी म्हाका म्हणलां काय, ह्या म्हज्या भावान, हे म्हजे भयणीन देवा सोरशी म्हाका व्हेलो म्हूण? हांव पातकान बुडोवन काबार जातालो, पूण ह्या म्हज्या भावान, हे म्हजे भयणीन म्हाका हात दिवन देवा सोरशी येलो, कोणें तरी म्हाका म्हटला काय? ओ कॉम्प्लिमेंट दिला काय म्हाका? शेवटाक इश्टानो, 2 म्हणण्यो आयच्या ह्या विशया बद्दल सांगून सोंपयता. पयलें म्हणटा तें एका एनॉनिमस, नांव ना त्या एका मनशान बरयलेलीं उतरां, जी हांव सदांच पयले नोव्हेंबराचेर सांता भोक्तांच्या दिसा सेर्मांव सांगता आसतना म्हणटा. कोण जावन हा एक भाग्यवंत मनीस? ओय दुबाव विरेत, पाद आग्नेल जावन हा एक भाग्यवंत मनीस, पूण हो मनीस बरयता ह्या आपल्या उतरांनी, अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायिंग. भाग्यवंत मनीस जावन हा तो जो आपल्या जिवितान पडलोय जाल्यार उठून जेजूचेर नदर मारून आपले क्रिस्तांवपण जियोंक प्रयत्न करता. अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायिंग. आनी दुसरी आमच्या भाग्यवंत आगुस्तिनाची उतरां आयकात, गांठीक बांदून दवरात. म्हजें आनी तुजें क्रिस्तांवपण जियोंक घडये आमकां फायद्याची जायत, पवित्र जावंक, भाग्यवंत जावंक आमकां फायद्याची जायत. Every saint has got a past. Every sinner has got a future. दौर एका भाग्यवंत मनशाक ताचे आदले जिवीत हा, आनी दौर एका पातकी मनशाक ताचो भाग्यवंतपणाचो फुडार फुडें हा. सोत मानता काय ह्या उतराचेर हांव? पाद आग्नेलान सोत मारले, ताका मान दिवंक हांव आनी तूं हांगा आयिल्लीं हा. पादाग्नेल जेजूचेर पाती येतलो मनीस, आनी हो जेजू आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशे लागीं आमी मागुया, सैबा मान्यवंत पाद आग्नेलाची देख घेवन तुज्या पावलांनी चलून सांगातान एकामेकाचें आमी भाग्यवंतपण जोडूंक तूं आमकां शिकय आनी आदार दी. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, अंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोत पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसलो, थंय जिव्या आनी मेलेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचे मोगसोनी, कुडीचें जेवणपण, सासणांची जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पापसाहेबा, बिस्पा, यादनिकां आनी सोर पवित्र सोबीच्या
फुडाऱ्या पासत मागुया. आपले पोरजेक तांणी सोर्गीचे राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकूंक आनी बागिवंतपणाची वाट दवरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे सोतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून वो कसलेय गरजेक सांपडून कश्टातल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांच्या गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अणभवून आपल्या कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेखवणी मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचो आनी मागण्यांचो फोळ कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटोवंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भाग्यवंतपणान वाडोवंक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मान्यवंत आग्नेलाची मोजत मागतल्या ताच्या भक्तांक तेच पोरी हो 10 दिसांचो समारोप घडोवन हाडूंक बारी वावुरतेल्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपोट बेसांवांनी बरो म्हूण आमी मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या खालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. रूपे भांगावर मागिना आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय खुशी ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. 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 म्हज्या बाबा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा व्हडा मोगान आमकां मोरणांतली आनी सर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं खोनवालायेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं. तुमची सोय आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय गोश्टी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवेदारा आनी सासण्यांच्या देवा
सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या जेरुसल्याक पावलोल्या आमच्या भावां भयणीचो सासणांक गासता वाकाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजी ओसूक वाटसूर भुरगीं बावर्थच्या उजवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धांवी धांवी आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट पोर गोठुया तुझ्या कुसावारी पुनर्जीवन पोडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक फिलिप नेरी आमच्या गवली बाबाक आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्सागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची केरीत भाशेन हांगा झोमा जाल्ल्यांची तुमच्या इतेसावांची आनी मागण्यांची आपल्या बसत माग म्हटलेल्यांची पिडेंत आशिल्ल्या सगल्या आमच्या भावां भयणांची दया कर म्हूण आमी मागतांव.
अशें आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरवीं. त्या शिजू वरवीं त्या शिजू सांगाता त्या शिजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकाय तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समकाय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां टल्लेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो मातशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुबागी. Jesuyo, oh God, Jesuyo, Bama boyni Petokyo, Moga Jesuyo, oh God, Jesuyo, Bama boyni Petokyo, Kazadam Charahukyo, Chivitam Chibodlukyo, Moga Jesuyo, oh God, Jesuyo, Bama boyni Petokyo. Gotai tuji di tuni, uzmonam kahar tuji, so
सुसो आमकांनी फावो दितली भलायकी गोठाय तुजी दितुली उजवण आमकां हाड तुजी सोदोस तुजो आमकांनी फावो दितली भलायकी मोगा जेजुयो Baba boyni petugyo Moga Jesuyo Baba boyni petugyo Arsanam charahukyo Jivitam chebodugyo Moga Jesuyo Baba boyni petugyo Jesuyo, Baba boyning petugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Nasadam charahukyo, jivitam chebodugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Mona tirai pavata, Rushukotai visvasa, Tarsa pituya cheuna, Deva pena chamoga. Mona tirai pavata, Rushukotai visvasa, Tarsa pituya cheuna, Deva pena chamoga. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Tarsanam charahukyo, jivitam chebodugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Tarsanam charahukyo, jivitam chebodugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Soglia kamka kalikon, tuji sarki nirmolukon. Soglia kore mokarkon, tuzo jizurupkarkon. Soglia kamka kalikon, tuji sarki nirmolukon. Soglia kore mokarkon, tuzo jizurupkarkon. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. Tarsanam charahukyo, jivitam chebodugyo. Moga Jesuyo, Baba boyning petugyo. एक गोडीभर आमचे दोळे बंद करुया. आमच्या काळजान आमचो सोमी जेजू आयिल्लो आसा. क्रिस्ती जिवीत जिवंक पाद्र आग्नेला भाशेन आमकां गोठाय मागुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुझ्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोल दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणांच्या सुखाचो भरवसो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाळ इश्टनो, पाद्र अग्नेलाच्या 96व्या पुण्यतिथीच्या दिसाक तुमकां आमी सगल्यांक परबी दिता. आनी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमकां जायत्या आशिर्वादान भरूं म्हणून आमची कालती मागणी. आयज मिसाची भेट भेटयला फादर एडसन फेर्नांडीस नागवाचो पादविगार. तशेंच दुसऱ्या आसलेल्या याज्ञीक भावांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो इश्टनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायज पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय. जायत्या सैमा वरती अजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चोर बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्तात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायज पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. मोगाळ इश्टनो, तुमी जायतीं जाणांनी उदार मोनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं मिसावांक, जावं आमच्या सेमिनारिस्ट शिंगतेल्यांक, तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमची कालती मागणी. ह्या मिसांतूय आमचे बरे देखणार जायते आसात. आखेच वर्साक तुमी आमकां आदार दित आसात. देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टनो, पाद्र अग्नेलाचे मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायतीं जाणां किरीत भाशेन भलायकीची भीक मागतात आनी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद अणभवतात. आयज डॉमिनिक रॉड्रिगीस होनावर्तान अशें सांगूंक लायता. ऑगस्टाचे 21वेर हांव दोतोराक मेळूंक गेलो, कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो खोंडो म्हाका खूब दुखतालो. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो तेन्ना ताणें सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराचे सांगणे प्रमाणे ही MRI केल्या उपरांत गमन आयलें म्हज्या कोमराचे मुणे जोरल्यात म्हूण. आनी ताणें सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदीं फकत 3 बरे जावची शक्यताय आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें म्हाका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो, कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताचे वेळार हांवें मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. मानिवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवली. हांवें हो उपकार परगोट करता म्हूण सांगलोलें. तेच बरोबर म्हाका होनावर सावन काल गोंयांत येवंक पिलार निमाण्या नोवेनाचे मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवंक एक संदी मेवली. मागता बेगीनूच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूंक. हय मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे. आयज तोच मानिवंत आग्नेल आमकां सगल्यांक आपल्या आशिर्वादान देवाचे कृपेन भरूंक सोदता. डॉमिनिक आमच्या भावान होनावरचो देवाचो आशिर्वाद अणभवलो जाल्यार आयज आमी देवाचो आशिर्वाद अणभवूंक प्रयत्न करुया आनी हें घडटलें जाल्यार आमचो भावार्थ जागोवया. हे वेळार आमची इंतेसांवां, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां आमकां कडेन जायत्या जाणांनी सांगलेले आसा. तांचे पासत मागात म्हणून आमच्या जाणट्यांचो उगडास करून आमी सगलीं उबी रावन हे नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ
दिनवाशी मनान आमी अळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवकां दिशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानियेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें आमी सगळीं बाराबोर म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची उगोड पोरगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मागता 8च्या मिसाक आयलेल्या लोकांताय मातशें तुमी भायल्यानूच रावची. पयलो हो लोक भायर सरोन दी उपरांत तुमी फुडें येवन फुडली बसका घेवची म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. Saiba vodka tuji ani ongonit podvi. 8च्या मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता भायल्यानूच रावची. 8च्या मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता भायल्यानूच रावची.